Ruth, Chapter 2. Ruth बोआजाच्या शेतांनी. नाओमीक गोवाचे वाटेन एक सोयरो आसलो, भोव गिरेस्त आनी एलिमेलेकाच्याच घरांतलो. ताचें नांव बोआज. मोआबीत रुतान नाओमीक म्हणलें, म्हाका बरे भाशेन घेत त्या मनशा फाटल्यान कोनशो पुंजावंक म्हाका शेतांत वचून दी. तिणें तिका जबाब दिलो, वच म्हजे दुवे. ती गेली आनी शेतांत वचून लुंप्यां फाटल्यान कोनश्यो पुंजावंक लागली. तिच्या नशिबान तो शेताचो कुडको एलिमेलेकाच्या घराण्यांतल्या बोआजाचो आसलो. बोआज तेन्नाच बेतलेहेम नोगरांतलो आयलो. ताणें लुंप्यांक म्हणलें, सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं, असो तांणी जबाब दिलो. लुंप्यांचेर अधिकार आसलेल्या आपल्या सेवकाक बोआजान म्हणलें, ही तरणाटी अस्तरी कोणाची? आनी लुंप्यांचेर अधिकार आसलेल्या सेवकान जबाब दिलो, मोआबाच्या देसांत थावन नाओमी बरोबर परत आयिल्ली मोआबीत अस्तरी ती. तिणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका हांगासर पुंजावन दी आनी जें कितें लुंप्याच्या फाटल्यान बोल्ल्यांतलें पडटा तें म्हाका एकठांय करून दी. अशें ती आयली आनी सकाळ तें आतां पर्यंत कसलोच विसव नासतना हांगा ती रावली. बोआजान रुताक म्हणलें, म्हजे दुवे, आयक आनी सांगता तें समजून घे. ह्या शेता भायर दुसरे कडेन आनी कोनश्यो पुंजाय नाका, ना म्हूण हांगासरली कट सरनाका. म्हज्या कामेऱ्यां बरोबर राव. तीं लुंवतात त्या शेताच्या कुडक्याचेर दोळो दवर आनी तांचे फाटल्यान वच. तुजे वाटेक वचना जावंक हांवें म्हज्या चाकरांक आज्ञा घाल्या. तुका तान लागल्यार चाकरांनी उदक काडून भरलेल्या आयदनांतलें पिये. तेन्ना जमनीर सरपट पडून रुतान बोआजाक म्हणलें, हांव परकी आसतना तुवें म्हजेर नदर घालूंक हें भाग म्हाका खंयचें? बोआजान जबाब दिलो, तुजो घोव मरतोच तुजे सासूमाय लागीं तूं कशी वागली ताची म्हाका सगळी खबर आसा. तुज्या बापायक, तुजे आवयक आनी खाशा तुजो जल्मा देस सोडून तुवें आदीं केन्नाच वळखूंक ना त्या लोकां मदें तूं जिवंक आयली तेंय हांव जाणां. जें तुवें कितें केलां ताचे खातीर सर्वेस्पर तुका फारीक करूं आनी जाच्या पाकोट्या खाल आसरो सोदूंक तूं आयल्याय तो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव तुका सभां मजुरी दिवं. तिणें म्हणलें, म्हज्या दोनया तुज्या दोळ्यां मुखार हांव मानवलोली जावन तुज्या कामेऱ्यांतल्या एका सारकी हांव न्हय. तरी तुवें धीर बोल दितलीं उतरां उलोवन तुजे चाकरणीक घोटाय दिली. जेवणाचो वेळ जालो तेन्ना बोआजान तिका म्हणलें, ये आनी आदलो उंडो खा आनी तुजो कुडको शिरक्यांत बुडय. लुंप्यां सांगाती रूथ बसली आनी बोआजान तिका भाजलेल्या जोवाचो एक वांटो दिलो. ती पोटभर जेवली आनी तिचें थोडें जेवण उरलें. कणसां एकठांय करूंक ती उठली तेन्ना बोआजान आपल्या वावरड्यांक हुकूम घालो, बऱ्या मोडें पर्यंत तिका कणसां एकठांय करूंक दियात. तिका सोताय नाकात आनी बऱ्यांतलीं थोडीं कणसां मुद्दम भायर काडूंक आनी तीं खाला उडोवंक चत्राय दवरात. तिका तीं एकठांय करूंक दियात आनी तिका तापोवन काडी नाकात. म्हणटच सांज पर्यंत तिणें शेतांत कणसां एकठांयलीं. उपरांत आपणें एकठांय केल्लीं कणसां मोडलीं आनी जोवाचीं सुमार एक पायली जाली. आपणा बरोबर तें घेवन ती नोगरांत परत गेली. तिणें पुंजायल्लें तें तिचे सासूमायन पळयलें. आपणाक जाय तितलें केल्या उपरांत आपणें दवरलेलें तेंय रुतान काडलें आनी तें तिका दिलें. तिचे सासूमायन म्हणलें, तुवें आयज खंयसर कणसां पुंजायलीं? खंयचे सुवातेर तुवें काम केलें? तुजे सवें आदार जाल्ल्या मनशाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. कोणाच्या शेतांत काम करताली तें रुतान आपले सासूमायक सांगलें
आयज हांव काम कोत्तालीं त्या मनशाचें नांव बोआज. नाओमीन आपले सुणेक म्हणलें, जो जिव्यांक तसो मेल्ल्यांक आपल्या विस्वाशी मोगात हावन पयस काडिना, तो सर्वेस्पोर ताचेर आशिर्वाद घालूं. आनिकूय नाओमीन म्हणलें, हो मनीस आमचो सोयरो, आमकां सुटका दिवंक जाणकां हक्क आसा, तांचे मदलो हो एकलो. मोआबाच्या रुतान आपले सासूमांयक म्हणलें. ताणें आनिकूय म्हणलें, म्हज्या सगल्या पिकाचो वावर सोंपो पर्यान तूं म्हज्या वावराड्या सांगाती राव. नाओमीक रुताक आपले सुणेक म्हणलें, धुवे, खंयच्याय दुसऱ्या शेतांत वेचे बदलेक ह्या मनशाच्या कामेऱ्यां बरोबर गेल्यार तुका अदीक बरें. दुसऱ्या शेतांत तुका कोणूय वायट करीत. म्हणटच जोआची तशीच घोवाची लुवणी सोंपो पर्यान ती बोआजाच्या कामेऱ्या फाटल्यान कोनश्यो पुंजायत आसली आनी आपले सासूमाय बरोबर ती रावली. देवाचें उतर हें.